Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Stella Academy produced Goa State Topper for JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. एक म्हणजे आमकां सदांच जी पावर लागता ती साधारण 650 मेगावॅट टू 700 मेगावॅट आणि जेन्ना पीक आवर म्हणजे पीक डे जाता म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे आणि जून. एप्रील, मे, जून ट्युरिस्टूय गोंयांत येता, हिटूय वाडटा आणि त्या खातीर आमकां कमीत कमी 150 मेगावॅट ते 200 मेगावॅट एक्स्ट्रा पावर मागता. आतां ही पावर पयलीं आमी बूक करून दवरनाशिल्ले. आमी येत बसून 2 वर्सां पयलीं आमी सुरवातीकूच ही पावर बूक करून दवरता आनी ही पावर जर बूक केली जाल्यार आमकां जो रेट आसा तो सादारण 7.5 एवरेज आमकां पडटा. अंदू 850चेर पावली. 750 मेगावॅटाची पावर अंदू आमकां 850चेर पावली. फुडल्या वर्सा 950 पावतली. त्या खातीरूच हांवें म्हटलां इन फ्युचर तन्मार प्रोजेक्ट आमकां जाय. ना, खंयच लोड शेडींग जायना. अंदू जें पळय लोड शेडींग म्हणटा तें खंयच आमी करना. फक्त आमच्यो ट्रीप जे जाता, हांवें आतांच सांगलें, कोणी कितें उलयता पळय तातूंत अर्थ ना. ट्रीप जो जाता पळय तो इम्पॉर्टंट, तांकां सारको आमकां लोड दिना म्हणून. आतां फॉर एग्जाम्पल दुर्गा आमच्या प्रभूनगरांतली गोश्ट तुमकां सांगली हांवें. तो ट्रीप कित्याक जाता, प्रत्येक घरां लोड वाडला. प्रत्येक घरां जर लोड वाडला जाल्यार ते जर दिलें, आमी 2 नवी ट्रान्सफॉर्मर आतां आमी इन्स्पेक्शन करचें पडटलें आमकां.